नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स। 2 डोस घेतिल्ल्यात गोंयाक एंट्रीक टेस्ट सक्ती ना, हायकोर्टाचो बावटो। लिबरल टुरिझम ना, डेमायज गर्देच्यो कार्यावळी ना, 2,500 वयर एक्टिव्ह केशी मेळ्ळ्यार निर्बंध खर। काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गिरीशूच हायकमांडाचो बावटो। आलेक्स सिकेर कार्यकारी जाहीरनामो खलपाक, रेजिनाल्ड प्रचार मुखेली, लुइझिनाक वेचणूक समन्वय। बाबुशान आमकां काँग्रेसीन धाडिल्ले नात, ऐन वेळार फाटीं सरचे नात, लोकांचो विश्वासघात केल्यार नाक उरचे ना, उदय टोनीचे हेडोनात उतर। भूमिपुत्र कायद्यावेल्यान गोंयांत उत्तर दक्षिण लोटले सावन बिला आड सभा सुरू। 70th बिलावेल्यान मुख्यमंत्र्याची तोखणाय, 70कार खंय डिबेटीक तयार। पर्वरे दोतोर अमोल तिळवेचेर हल्लो करपी आरोपीक अटक करिना म्हूण दोतोरांचो पोलीस स्टेशनाचेर मोर्चा। 24 वरां भितर अटक करिना जाल्यार पॅन डावनाची शिटकावणी। काबुलांतली डेडलायन सोंपता मंगळारा, निमाणे खिणा मेरेन स्थलांतराक नेट। इसिसाच्या हल्ल्यांत 6 गेले। अमेरिकेचो आत्मघातकीचे ड्रोन हल्लो, तालिबानाचे भारताक वेव्हाराक शिनाल। आनी भारताचो पॅरालिंपीक पंगड टोकियो सर्त गाजयता। शूटिंग आनी भालाफेकींत गोल्ड धरून आतां मेरेन 8 पदकां। भारताची आज मेरेनची सगळ्यांत पेजाद कामगिरी। कोविड वाशिनाचे दोनूय डोस घेवन 14 दीस जाल्ल्यांक RT-PCR वा रॅपीड एंटीजन टेस्टी शिवाय गोंयांत एंट्री दिवंक हायकोर्टाची मान्यताय। सरकाराच्या अर्जाक हायकोर्टाचो बावटो। चड गर्देच्यो कार्यावळी वा लिबरल पर्यटनाचेर निर्बंध कायम। 5% वा कोविड केशी 2,500 वयर पावल्यार मात निर्बंध खर करतले म्हूण सरकाराचे हायकोर्टांत उतर। हे विशीं याचिकादार दक्षिण गोंय ॲडव्होकेट संघटनेन म्हायती दिली। High Court has allowed the application filed by the state government where people who are fully vaccinated and post 14 days of their second dose, those people can enter Goa without an RT-PCR test or a rapid antigen test. So the very application sought by the state government has now been allowed. And liberal tourism though is something that the state government is not going to allow. That is what the expert committee's recommendation to the state government is. And it doesn't look like very large gatherings and all will be allowed. So that what if situation worsens? High Court has made some observations. Well, the petition is still pending. So if the situation worsens, I'm sure the government will take adequate steps. If not, then the High Court can always look into the issue and issue fresh directions when it wants to. Like how in the initial beginning, when the petitions were filed, High Court had intervened and made sure some orders were passed so that government could be put into action. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलपाचो इशू सध्या मिटलो। दिल्ली हायकमांडान गिरीशाक प्रदेश अध्यक्षपद आसा तशेंच सांबाळपाची जबाबदारी दिली। ZP वेंचणुकेंत मार खाल्या उपरांत गिरीशान राजीनामो दिल्लो। आदलो आमदार आलेक्स सिकेर कार्यकारी अध्यक्ष, लुइझीन वेंचणूक समन्वयक, रेजिनाल्डाक प्रचार, खलपाक जाहीरनाम्याची मुखेल जबाबदारी, सार्दिनाक फायनान्स। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारूच दिल्लींतल्यान गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाचे नाव क्लियर। हायकमांडान आदलो आमदार आलेक्स सिकेराक कार्यकारी अध्यक्ष नेमला जाल्यार लुइझिनाक वेंचणूक समन्वयक, रेजिनाल्डाक प्रचार आनी खलपाक जाहीरनाम्याची मुखेल जबाबदारी दिल्या। 3 ते 5 सप्टेंबर मेरेन चिदंबरम गोंय भोंवडेर। म्हाका दिसता खुबशा प्रेस कॉन्फरन्साक होच एक इश्यू येतालो लिडरशिपीचो आनी तो सगळे कॅडर सगळ्यांकूच एक वेगळे कन्फ्युजनान उरताले। सो ह्या वेळार हांव आमच्यो काँग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधीचे धन्यवाद दिता, कारण माझे परत एकदा ट्रस्ट रिपोज करून
म्हाका परत प्रेसिडेंट म्हणून काम करपाची संधी आमच्या काँग्रेस पार्टीच्या अध्यक्षान केल्ली आसा. सगळ्याच्या मार्गदर्शनान आमी मुखाल्ली असेंब्ली इलेक्शन युनायटेडली काम करतले, एक जावन सगळे काम करतले, एक काँग्रेसची टीम म्हणून काम करतले. कारण गोंयच्या सगळ्या लोकांक दिसता की ह्या फावटी काँग्रेस पक्ष सरकार स्थापना करपाक जाय. 5-5 बॅचांचे अशें करून 5-5 ब्लॉक्स आमी अनाउन्स करतले बेस्ड ऑन द परफॉर्मन्स कोण कितें आसा तें. त्या कामा खातीर आमचे तिनूय ऑब्झर्वर मतदारसंघांनी विजीट करतले. 3, 4, 5 तारखेक आमचो चिदंबरमजी गोंयांत येतलो आनी तोय थोडे ब्लॉकांनी विजीट करतलो. कदाचित वेगळे वेगळे ग्रुप करून आमी 3 दिसां भितर खुबशे ब्लॉक विजीट करपाक शकता हाची आमी शक्यताय पळयता. सो हे सगळे ब्लॉक्स आसात 1 म्हयन्या भितर रिकॉन्स्टिट्यूट करपाची जबाबदारी आमचेर दिल्ली आसा. पूण ती जबाबदारी आमी तेजे पयलींच करतले कारण सगळ्यांची क्लॅरिटी थोडी आसा. जंय खंय डिफरन्सीस कितें आसा थंय एक कन्सेन्सस करून एक बरो ब्लॉक, एक फंक्शनल ब्लॉक आमी कॉन्स्टिट्यूट करतले. इतले मजगती जीएमसीच्या डीन पदाचेर सरकारान केल्ल्या कोफुसावाचेर एल्विसान टिका केली. हेल्थ मिनिस्टराक तो एक कोण तरी सिनियर मोस्ट डॉक्टर जो डीन जावपाक जाय एज पर द रेकमेंडेशन ऑफ द गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, ताका तो लायक जायना, ताका आवडना. म्हणून तो पब्लिकेन सांगता आज की गव्हर्नमेंटाचो पर्सनल डिपार्टमेंट जो आसा तो सारखे काम करिना म्हणून. तुम्ही आता पब्लिकली जे हे सगळे डॉक्टरांक डिमोरलायज करून उडयता, चड करून गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या डॉक्टरांक तुम्ही आता डिमोरलायज करपाचें जे काम चल्लां ताचो परिणाम गोंयच्या लोकांचे भलायकेचेर पडटलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. बाबुशान आमकां काँग्रेसींत धाडिल्ले नात, ऐन वेळार फाटीं सरचे नात. लोकांचो विश्वासघात केल्यार पणजे ताळगांवां भोंवपाक नाक उरचें ना अशें उदय मडकयकार आनी टोनी रॉड्रिक्स सांगतात. पणजेचे हे 2 आदले मेयर मॉन्सेराता आड पणजे आनी ताळगांवां देंवल्यात. ते ह्या सप्तकांत काँग्रेसींत एंट्री मारपाचे. सध्या ताका म्हणजे अशी परिस्थिती आसतना आज लोक बीजेपी सोडून वचपाक लागतले. हे ढोल ताशे वाजयता पळय, हे ढोल ताशान इलेक्शनात जिखना. तुका लोकांक तुमी जॉब दिया, लोकांक तुमी मार्गान स्वस्त करा, ढोल ताशे मागीर जिखतकच वाजया. हे पयलीं तुमी लोकांचे हेजेर तुमी जखमेचेर हे कितें ते म्हणटा मीठ चोळिल्ल्या भशेन तुमी सध्या करता. लोक आसा त्रासान आनी तुमी ढोल ताशे वाजयता, हें सारकें न्ही. तुमी आनी बाबूश मोन्सेरात सामके इतले थीक आशिल्ले की कितल्याशाच जाणांक अजून विश्वास बसना की तुमी खरेंच बाबुशा अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट करतले म्हणून. कांय जाणां तर अशें दिसता की तुमी सारके ऐन टायमार फाटीं घेतले म्हणून. पळय आमी लोकांक ब्लेम करूं शकना. लोकांनी पळयलां आमी बाबुशा बरोबर वायट टायमार सुद्दां आमी कशे रावल्या ते. ना पुलिशेक आमी भिले ना, ना आनी कोणाक भिले ना. आमी ते पळोवन लोकांक दिसता की अरे हो इतको बाबुशाचो खास मनीस हो आनी कसो अगेन्स्ट वतलो. लोकांची आमी चूक करूं शकना. पूण ऐन टायमार फाटीं घेतल्यार पळय हांवें सगळ्यांक कोणाक सांगपाचे जो कोण प्रश्न खूब जाणांनी केलो. हांवें ताका खंय तुमकां उबें रावन सांगूंक जाय, खंय येवन तुमकां सांगूंक जाय, देवळान येवन सांगूंक जाय, खंय येवन सांगूंक जाय. आमी मानता, देवाक मानता. ते बाबुशा फुटींगपणां उलोवपाक आमचे कडेन जमना. देवळा मारुती सकयल देवळा सकयल घरान जॉब दितलो तसलें आमचे कडेन जमना. आनी हांवें केन्नाच म्हाज्या कारकिर्दीन कोणाक बॅक स्टेप करून हांव वयर सरलो ना. म्हाका ते प्रश्न लोकांची साहजिकूच आसा. पूण काळ येता तसो तसो आमची जी फुडलीं पावलां वतली पळय, नो विड्रॉवल ना आनी कितको प्रेशर येवं खंयच आमी हालपाचें ना. शेवट आमच्या नशिबान कितें आसा तें आमकां मेळटलें. फाल्यां तिकेट मेळपाक तिकेट मेळटली, लोक निवडून हाडपाक निवडून दितले, फाल्यां आमदार जावपाचो नशिबान जाल्यार आमदारूय जातलो. फाटीं सरपाचें ना प्रश्नच येना. फाटीं सरपाचो हो प्रश्न येत ना आनी परत बाबुशा दारान येवपाचो प्रश्न वचपाचो आनी कसलो प्रश्नच येना. आनी लोकांचो घात करून आमी परत कशें वचपाचें. लोक आमी आज जर हेजेर जर आसा आमी लोकांचो विश्वासा खातीर, फाल्यां जर आमकां पणजेन भोंवपाक आमकां नाक आसचें ना. आमी जर तांचो घात केलो, म्हाजो एकट्याचो घात आसलो, लोकांचो घात आसतलो. विड्रॉ करतले ऐन टायमार लोकांनी विचारलं आसतलें तुमकां. हांव ऑफिशियली सारको ऑन कॅमेरा विचारता. येस, म्हजे फ्रेंडान देखून विचारला. हय, आनी तुमी विचारता सारके फ्रेंड, सारके क्लोज फ्रेंड देखून विचारता म्हाका. पळय आमकां बरें लागना. तूं इतलो क्लोज तेजो, तूं लास्ट टायमार वयचो ना मरे. ते बाबुशानच काँग्रेसीत धाडल्या काय म्हणटा तुमकां. फाटीं सरचो ना बरें म्हणटा. फाटीं सरचो ना. फाल्स उलोवन केन्नाच येना तें नांव हांव पिड्यार करपी न्हू. नो विड्रॉवल. नो विड्रॉवल. यू आर व्हेरी क्लियर अबाउट इट. 100%.
आमी लोकांक अपमानीत करपाचे ना, लोकांची मान आमी सकयल घालपाचे यू टर्न ना, यू टर्न ना आनी खंयचो कसलोच टर्न ना स्ट्रेट आमची वाटचाल सारकी स्ट्रेट आसतली. कितके अडखळे येवं कितें येवं आमची वाटचाल स्ट्रेट कितलोय प्रेशर आयल्यार. शिवोले ओशेल आनी आमोणा पुला पोंदा सरकारी जमनीत मोठ्या प्रमाणात रेंवेचो बेकायदेशीर धंदो चल्ला म्हूण गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर हायकोर्टांत पावले. सरकारान दोनूय सुवातीचेर पुलीस घालचे म्हूण कोर्टाची सरकाराक ऑर्द. बेकायदेशीर रेंवेचे केशींनी सांपडिल्लीं व्हडीं ट्रक रेंवेचे पावणेचेर सरकार काम करता म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगलां. काबुलांतल्यान स्थलांतराची डेडलायन मंगळारा सोंपता. निमाण्या खिणा मेरेन अमेरिकेचो स्थलांतराक नेट. इसिसान काबुलाचेर हल्ले सुरू केल्ल्यान परिस्थिती सामकी धोक्याची. 5 रॉकेटांचो मारो एंटी मिसायल सिस्टमीक लागून टळ्ळो. 1 रॉकेट लोकवस्तींत घुसलें, 6 जाण गेले. अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यांत आत्मघाती आतंकवाद्यांचो निकाल लायलो. तालिबान भारताक वेव्हाराक शिनाल दीत आसा. भारताचो वेट अँड वॉच. अष्टमीक नारव्या भावीक वेगवेगळ्या गांवांतल्यान पालख्यो घेवन येतात. ह्यो पालख्यो पारंपारीक वाटेन यो वच करतात. वाटो सारक्यो करून घेवच्यो म्हूण भाविकांची मागणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मान्य केल्या. नारव्या सप्तकोटेश्वर देवळांत अष्टमीचे निमतान मुख्यमंत्र्यान घरकान्नी सयत श्रीकृष्णाची पुजा केली. सप्तकोटी देवळा कडसून वरसून वाड येयला न्हू, तूं जंगलांसून वाड येयला, थंयसून आमकां न्ही फक्त एकूच वाद करपाची जाली न्ही जाल्यार जी जागा लागता ती कोंबली जाली, सगळी कोंबली जाली. तिका परत तिकी कोंबलाची तरी एनओसी दिवपाक जाय, ती तूं घे. कशें आहा शेवटी गव्हर्मेंटाच्या हितून कशी जरी ती वाद टेम्पल हेजी जरी करपाची जाली बेश्टी जाल्यार ताका एनओसी लागतली. वेगवेगळ्या गांवांतल्यान पालख्यो नारव्या गांवांत येता, म्हणजे बिचोलेंतल्यान आसतली, पेगांवांतल्यान आसतली, वेगवेगळ्यो पालख्यो येता. तांकां ट्रेडिशनल वाटेंतल्यान येता. तांचो डिमांड आसा की ती ट्रेडिशनल वाट सारकी जावची, रस्तो जावचो म्हणण्या पेक्षा. ती वाट हांवें तांकां आमचे पंच सरपंच स्थानीक हांगासर सगळे आशिल्ले. फक्त जागेची जर एनओसी दीत जाल्यार एक ताका ट्रेडिशनल वाट जी करून दिवपाक जाय ती करपाक काय हरकत ना. एका दिसाक काय आसना, पण त्या निमित्तान म्हणजे खूप लोक जे आसा ह्या ट्रेडिशनल वाटेन जाता. निश्चितच फक्त तांच्यांनी जागेचो एनओसी जी आसा ती कन्सर्न लागता ती दिवची. निमित्तान सरकार तेजेर डेफिनेटली विचार करतात. वासुदेवताभ्यो नमः. आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः. सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. नोग्रसभाव सदा विवेशाला विनेत विधाना सकविदम् अमुष्मिन् प्रत्येकम्. गावातल्या ह्या पंचगंगेच्या तीर्थाचेर खास करून गोकुळ अष्टमीच्या निमित्तान अभिषेक करपा खातीर हांव हांगासर आयिल्लो. समेस्त गोमंतकीयांक गोकुळ अष्टमीच्यो खूब खूब शुभेच्छा. कोविडाच्या महामारीत आपान केल्ली मजत आनी केजरीवाल सरकारान दिल्ली केल्लें काम पळोवन गोंयकार आपांत येवंक लागल्या म्हूण पक्षाचो फुडारी वाल्मिकी सांगता. मये काँग्रेस ब्लॉकाचो आदलो युवा उपाध्यक्ष महेश वळवयकाराची आपांत एंट्री. गोंयकारांक खंय फक्त आपाचेर विश्वास, बीजेपीन खंय लोकांक लाचार केल्यात. जे जे काम अरविंद केजरीवालान दिल्लीन केल्ले त्या भायर जे जे काम आम आदमी पक्षान गोंयान केल्ले आसा, स्पेशली कोविड काळान, हें गोंयकारांनी पळयलां आनी खंय तरी आम आदमी पक्ष तांच्या मना काळजान बशिल्ले आसा. बाब महेश फोंडू वळवयकर जॉयन जाता आम आदमी पक्षाक. ते रावपी आसा मये मतदारसंघान पिळगांवचे. ते काँग्रेसीचे मये ब्लॉकाचे यूथ वायस प्रेसिडेंट आशिल्ले एका वेळा. केजरीवालान जे आयज दिल्लीक 2 टर्म तेंच्यांनी फूल स्विंग येयले आनी तेंच्यांनी जे कार्य जे केले पळय तेका इम्प्रेस जावन आयज आमी आम आदमी पार्टीन येयलेले आसा. कित्याक आयज सरकाराची जी ध्येय धोरणां आसा आमची ती बारीक लोकांची न्हू. आम आदमी पार्टीचें काम जे गोंयाभर चल्लेलें आसा. आमकां खरें दिसता की आयज कोविडाक लागून जे तेंच्यांनी लोकांक सगळ्याक रेशन वाटलेलें आसा त्या लोकांनी अक्षरशः हांव थोडी गोश्टी थोड्या गांवांनी गेल्लो आसा बिचोले तालुक्यान बी सगळे लोक अक्षरशः आमच्या पांया पडल्या, तुमी आमकां कितें तरी हाडून दिले. की गरीब लोक तो त्या लोकांक आयज
लाचार कोणी केले? सरकारान लाचार केले. ते लोक थोडे कितें म्हणटा, बीजेपीचे लोक कितें म्हणाले, अरे तुम्ही लोकांक लाचार कित्याक करता? आमी म्हटलें लोकांक लाचार करूंक ना, ह्या लोकांक लाचार सरकारान केले. आम आदमी पार्टीन रेशन दिलें, त्या लोकांनी सामकें हितूर कशें घेतलें, आशेन कित्याक कितें तरी एक मेळ्ळी तांकां आशा. तेंचे एक आमकां केजरीवालाचे आशा कितें की ते हेच्यान फुडें आमचे गोंयचे विकास करतले. भूमिपुत्र कायद्याचें गोंयांत उत्तर दक्षिण. बील गोंयकारांक मारक. गोंयकारांक अधिकार दिवपाचे आसल्यार लँड रिफॉर्म्स बील पास करचें. साश्टींतल्यान आवाज वाडूंक लागलो. मुवमेंट अगेन्स्ट भूमिपुत्र अधिकारिणी बिलाचेर लोटले आवाज. गोंयभर जागृती सभांचो प्लान. 70कार म्हणटा मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन. बिलान 70च्या भूमिपुत्रांक खंय न्याय मेळटलो? हे रायट्स दिवपा खातीर ना, हे रायट्स आमचे घेवपा खातीर आसा. आमकां जर रायट्स दिवंक जाय जाल्यार येणाऱ्या काळात लँड रिफॉर्म्स बील हाडपाचें पडटलें. भूमिपुत्र एक्टाच्या अंडर 250 स्क्वेअर मिटराचे घर हे सरकारा कडल्यान तुम्ही विकते घेवपाचे. म्हणजे कोणा कडल्यान? कमुलदारी कडल्यान आसतले, फॉरेस्टा कडल्यान आसतले, कोणा कडल्यान आसूं विकते घेवप. त्या भायर प्रायव्हेट लोकां कडल्यान विकते घेवप. तुम्ही कोण सांगपी? आम्ही गव्हर्नरा कडेन गेले. गव्हर्नराक कळ्ळें की ह्या भूमिपुत्र बिलाक जायते ऑपोजिशन आसा. आय नो म्हणपाक लागलो देर इज लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू दीस. ऑपोजिशन फ्रॉम अस द रियल भूमिपुत्र ऑफ गोवा. इवन कोमनिदादाच्या जाग्याचेर कोण एन्क्रोच केल्लो आसा, whether it is a slum or a person who is staying there for 30 years, he becomes the भूमिपुत्र. म्हाका दिसता हो मुवमेंट विलेज वायज वचोंक जाय. कित्याक थोडे आपले MLA हाटीन या आपल्या मिनिस्टरा हाटीन रावताले आनी ते सांगता म्हूण ते करचे ना. हे बील तो स्क्रॅप करतलो, हे सीएमान करूंक जायना. इट हॅज टू कम बॅक इन द असेंब्ली and the next assembly will be somewhere in November. 21 तुम्ही हो भूमिपुत्र ऍक्ट हाडटा. Instead of taking action against the illegal construction that have already taken place when the Prohibition of Land Construction Act was effective, for 26 years they have not demolished a single apartment. कायदा मंत्री आणि रेव्हेन्यू आणि फायनान्स हेजे परिणाम कितें जातले हें सगळें पळोवन हें बील मांडूंक जाय आसलेलें. पूण तांकां कसली घाई आसा ती आमकां खबर ना. थोड्या पंचायतींनी खंय 99% घरां बेकायदेशीर. ह्या कायद्यान ती घरां कायदेशीर जाता आसत जाल्यार हो कायदो वायट कसो? मुणकार कायदो जालो, मूळ कायदो जालो आमकां 70क लागोंक ना. कित्याक तर आमचे प्रामुख्यान आमची घरां आसा ती आमची म्हणटा ती सरकारी जमीन लागलेली आसा. हांव सरकारी जमीन म्हणना ती आमकां खबर आसा आमचो विशय जमनीचो आसा तो गंभीर आसा. आनी आमी अभिनंदन करूंक जाय आतां जे मुख्यमंत्री आसा तेंच्यांनी एक प्रयत्न तरी केला हें भूमी अधिकारी बील हाडून जे आमचो मूळ प्रश्न आसा घराचो तो सोडोवपाचो. आमच्या समोर एक बरे तरेचे बील येयल्लें आसा तें आमी घालोवचें काय मेळोवचें ह्या खातीर आयज चर्चा आसा. तेन्ना आमच्या कडेन आमी सगळ्यांक जो ह्या बिला संबंधी बऱ्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो सांगलेल्यो आसा. जाहीर हांव सांगता की आमी कोण्या वेळार ह्या बिला संबंधी ते 70 खातीर बरे हे आमी कोणेय जर आमच्या कडेन डिबेट करपाक तयार आहा. पंचायती मागीर 99% घरां इलिगल आसा. 99% जर 99% घरां इलिगल आसा ती जवळ 90% जर घर ह्या कायद्यान लिगल जाता जाल्यार हो कायदो कित्याक रॉंग? हो कायदो खरोच फायदेशीर आसा. आमी ताका सगळ्यांक सपोर्ट करूंक जाय. आमी खूब जाण विचार करता कशें हे बिलाचो आमकां कितलो फायदो जातलो. कितें ते घरां बांदल्या पळय तांकां गोश्ट कळटली. कारण घराचो विशय कसो आहा केन्ना जाता नवें घर बांदपूच जाय आनी त्याच घरांत कौलाच्या घरांत रावचें ना. पयलीं कौलाची आहली लोकांनी मागीर किराची बांदली मागीर स्लॅबाची बांदली. जेन्ना आमी घरां बांदता तेन्ना विशय येता आमचो. हें बील जर क्लियर जालें जाल्यार ह्या बिलांच्यान ह्यो ज्यो आमच्यो जमनी आसा त्या जमनीचो पूर्ण मालकी हक्क मेळोवन म्हाका त्या घराचेर लोनूय काडूंक मेळटलें. जर म्हाका फुडल्या काळांत हांव घाट्यार गेलो रावपाक आनी म्हाका विकपाक जाय जाल्यार कायदेशीर रित्या म्हाका विकून थंय वचूंक मेळटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मेळया.
Narayana, one of the biggest educational conglomerate of Asia, now in Goa. Admissions open for foundations, JEE and NEET, and also for school integrated program with GVM Ponda. For more details, contact us. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जाणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला. स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे. कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% म्हळ्यारूच अर्धे भांडवल ही ह्या येवजणेची खासियत. ह्या येवजणेचो लाभ घेवन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. माझे असले तरणाट्यान माझे असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्वेस्टमेंटाचो खंय ना खंय धपको बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकी ना, बाबा तांकां खंय ना खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य EDCन वचचें. आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते EDCंतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनेस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता. पर्वरे दोतोर अमोल तिळवेचेर हल्लो करपी मिनेश नार्वेकाराक इतले दीस कित्याक अटक करूं ना काय म्हूण IMAचे दोतोर पर्वरे पोलीस स्टेशनार पावले. दोतोराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो तांणी निशेध केलो. 72 वरां जालीं तरी पोलीस वग्गी कित्याक? कांयच एक्शन ना. फुडल्या 24 वरां भितर आरोपीक अटक करिना जाल्यार पेन डावनाची शिटकावणी. तो कल्प्रीट आशिल्लो, तो हांगाच आशिल्लो, ताका कांय तरी कारणा खातीर अटक जावं ना. सो आमी खूब वेळ रावले. शेनवार गेलो, आयतार गेलो. सकाळी काल रातचो आमी एक IMAच्या ऑफिसांतल्यान एक मेसेज पावयली सगळे आमच्या IMA मेंबराक की आमी पर्वरी पोलीस स्टेशनाचे इन्चार्ज जे आसात PI मिस्टर निनाद आनी तांचे सिनियर एडविन कुलासो हांचे कडेन आयल्यात. सो तांचे कडेन भरपूर आमी भासाभास केली. दे हॅव रियलायज द सिरियसनेस ऑफ द ॲक्ट आनी दे हॅव प्रॉमिस्ड अस दॅट दे आर गोईंग टू अरेस्ट अदर अटेंडीज. ऑलरेडी वॉरंट भायर सरपाचो आसा काय आसा टू अरेस्ट द कल्प्रेट आनी ताजे बरोबर जे ताजे वांगडी आशिल्ले की ताकाय आज सांचे पर्यंत जी फुटेज जी आसा हॉस्पिटलांक GMG हॉस्पिटलांक ती आयडेंटिफाय करून तांकां अटक करपाची ताणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. Here in Purwari in Kerala, Guruna, this is the first incident and when the incident was reported, जसो आमच्या लक्षान आयलो, clear instructions were given to register the offence. Offence has been registered under Indian Penal Code as well as the Medical Practitioners Protection Act. So, डॉक्टरांचे डेलिगेशन जे आयिल्ले आमचे कडेन, डॉक्टरांक आमी एक्सप्लेन करून सांगलां कितले पर्यंत खंय पर्यंत आमचें इन्वेस्टिगेशन पावलो पळय तें. CCTV फुटेज वॉट एवर सगळे आमी इन्वेस्टिगेशन इज मुवींग इन द रायट डिरेक्शन. इट इज एश्युअर्ड टू ऑल द डॉक्टर्स दॅट नो इनजस्टीस वील बी डन. जे एज पर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जशें कितें बरयल्लें वॉट एवर इज लेड डावन वी वील फॉलो एवरीथींग एंड वी हुएवर इज इनवॉल्वड ऑर एवरी वन वील बी ब्रॉट टू टच, वील बी अरेस्टेड. Till when? Till what time? We want everything is clear cut, sir. Everything is clear cut. How long already सांगला डॉक्टर डेलिगेशन we have said today evening. You say it, no? You say it can be any time. दोतोर रस्त्यार येनात पूण आमी टूल डावन करू शकता. Very good. Mind you. That is the next step. आमी रस्त्यार येवपाचे ना. आमी तितले अनकल्चर्ड न्ही. But at the same time we can tool down and see that you come to knees. हे मात लक्षात धरात हा सगळे. हाज्या पुढे डॉक्टरांक सोड आनी कोणाकूय येवन थापता इतले आनी कोण कांयच करू शकतो ना. कोणाकूय डॉक्टरांक थापपाचें ना.
पुलिसांक थापटावपाचें. Who has given him the right to slap the doctor? Who has given him the right to slap that doctor? अजून पर्यंत बरे आसा. डॉक्टर्स वर व्हेरी कूल डावन आनी सामके डेडिकेटेड. सामके पण कितें आसा न्ही, दिस हॅज गॉन बियॉन्ड द लिमिट. वी आर स्कॅर्ड टू वर्क एट आवर वर्क प्लेसीस एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ दिस इन्सिडेंट्स लायक दीस. आणि तुम्हीच जर आमकां प्रोटेक्ट करना जाल्यार कोण करतलो प्रोटेक्ट फाल्यां? Okay, we will come meet here on Wednesday and decide. We'll take a decision. 24 hours. 24 hours. He will run to Dubai tomorrow. Yes, exactly. Sir, we are back at your school. As a gynecologist view on this, poor Amol, who has been at the receiving end of this, and for no fault of his, this baby, I'm talking about a medical case. Baby had congenital abnormality, incidence of which is around 2 to 5%. The babies are born with some defects, which can happen normally with 2 to 5% of the pregnant ladies. And not all abnormalities can be picked up with even the best of best technology present today here in Goa, in India, or anywhere in the world. As a result, some abnormalities will be missed. And this was that case. Still, postnatally, because of our expertise available in Goa, like pediatrician Dr. Gauss, the abnormality was picked up, treatment was not available, and because of which the baby succumbed. No fault of any doctor. Such things will happen. In spite, even that it was diagnosed well in advance, things would have happened. 72 hours passed. Out of 72 hours, 12 hours he was sitting in the police station, and still is not arrested and is scot free today. They tell us that he cannot be traced today. Why? If such thing is, this assaulter is scot free, no doctor of us will have guts to tomorrow to get up in the middle of the night and attend to the calls of the public. Who will suffer? With 5-6 people attacking him first in the consulting room and then in the corridor. So we condemn this. I am speaking on behalf of Association of Private Nursing Homes Goa. And another thing is, in spite of all this happening, the doctor is continuing to take care of the patient because we have taken the Hippocrates oath. We have to take the care of the mother, and she is, I think, still in the hospital or may have been discharged today. And we will still continue to take care of these patients like this in our life. We have taken an oath. जायकाचो प्रकल्प पुराय जावंक शकलो ना कारण सरकारान फायनान्स वेळार दिलो ना. आज उदका पुरवणेंत गोंय नंबर 1 आसा जाल्यार तें खंय सुदीन आनी पर्रीकारान केल्ल्या वावराक लागून. फ्री उदक म्हणून सांगतात तें फ्री न्ही, ज्युडिशियस यूज ऑफ वॉटर. सीएमाक खंय ज्युडिशियस यूज म्हणल्यार कितें तेंवूय खबर आसचें ना. मुख्यमंत्री कितें उलोवंक लागला म्हणून सुदीनाची टिका. हांव म्हणना की फूल NRW आमी काडलो, पूण आज परत हातूंत लक्ष घालपाक जाय बिकॉज इट हॅज अगेन क्रॉस 40% एज पर माय नॉलेज. आनी 24/7 जर जातले आसत, सुदीन ढवळीकाराची चूक किंवा मनोहर पर्रीकाराची चूक ना. हो NRW कंट्रोल जर आमी केलो, जो NRW म्हणजे नॉन रेव्हेन्यू वॉटर, ह्या नॉन रेव्हेन्यू वॉटरांत कितें जाता, एक उदक चोरता, दुसरी 10% उदक चोरता, 20% उदक वेस्टेज जाता. आनी उरिल्लें जें उदक आसा तें खंय तरी व्हांवत आसता. वेस्टेज म्हणजे मेळत तशी गाडयो धुवप आनी कितें करप, ट्रक धुवप, मेळत तशी खंय तरी वाल्व ओपन करप, थंयच्यान हें करप, अशी गोश्टी आसता. ह्याचेर सगळें लक्ष दवरपाक जाय. वगीच आमचेर टिका केली आनी आपल्यान तें केलें अशें म्हण नाका. आतां जो फ्री वॉटर दिवपाचें केलां पळय, इट इज नॉट अ फ्री वॉटर. खूब जाणांक कळटा की इट इज अ जायका एग्रिमेंटांत आमकां ज्युडिशियस यूज ऑफ वॉटर म्हणून आशिल्लें. तांकां खबर सुद्दां आसचें ना वॉट इज ज्युडिशियस यूज ऑफ वॉटर. म्हणजे कमीत कमी नंबर 1 राज्य वॉटर सप्लायान जालो ना. सुदीन ढवळीकारान आनी मनोहर पर्रीकारान बरें काम केलें म्हणूनच आज नंबर 1 जालें. एका आदले 24/7 आमी तेंकून आसत, हांवूय मान्य करता. पूण ते कित्याक दिवना, कारण वेळोवेळी जे फंड्स आसाय, फॉर एग्जाम्पल जायका, वाय जायका प्रोजेक्ट इट इज नॉट डिलेड बिकॉज ऑफ इंजिनियर्स, it is not delayed because of minister, it is not delayed because of contractor, it is delayed non financing the project. 2 वर्सांत आपण
हांगचो प्रोजेक्ट कंप्लीट करता 18 म्हयन्यांत खंयचो बेतके खांडोळा हॉस्पिटल. तूं जर अशें उलयता तुका हांव प्रश्न विचारता 5 वर्सां जालीं साखळेचो बस स्टँड अजून तुजे कडेन कित्याक कंप्लीट जायना? 5 वर्सां जालीं अजून तुजे कडेन वास्कोचो बस स्टँड कित्याक जायना? 5 वर्सां जावन गेलीं अजून मेर्शेचे कोर्ट कित्याक जायना? 3 वर्सां जालीं बाणस्तारीचो बाजार तुजे कडेन कित्याक कंप्लीट जायना? 3 वर्सां जालीं अजून मंगेशे जो कॉम्प्लेक्स काडला टुरिजम तो तुजे कडेन कित्याक कंप्लीट जाना? कितें उलयता इलेक्शन आयलां म्हणून तशें उलोवं नाका. खरें उलया. GCZMन नेमिल्ल्या खासा टिमीन कुडचडे काकोडे न्हंयांतले खार फुटीचेर रिपोर्ट केला. दक्षिण आनी उत्तर गोंय अश्यो 2 टिमी. दक्षिण गोंयच्या टिमीन पयलीं जुवारींतल्या खार फुटीचेर रिपोर्ट केलो. उपरांत तांणी कुडचडे काकोडा न्हंयचें इन्स्पेक्शन केलें. रिपोर्ट खंय GCZMक वतलो. NCSM प्लॅन केला पळय तो सबमीट केला. त्या भायर तेजेर कितें ऑब्जेक्शन आसा म्हणून विलेज पंचायतीन आनी म्युनिसिपालिटीनूय तो प्लॅन तेणें आपलो प्लॅन करून सबमीट केला. म्हणटकीर आमी ते व्हेरीफाय करपाक येयल्या ह्या दोनूय प्लॅना भितर खरें कितें आसा, मँग्रोव्ज आसा सायटीर आनी ताका बफर झोन लागता काय ना हें पळोवपाक आमी येयले. पूण आतां आमी केपें एरियान सावर्ड्या पयलें आनी आतां ही काकोडा एरिया पयली आनी आमचें ऑब्जर्वेशन पळय कितें आसा तें आमी आतां नोट केलां. सो मागीर आमी ऑफिसान वचून आमचो रिपोर्ट दितले आनी त्या प्रमाणे खंयचें पळय सारकें आसा आनी खंयचें सारकें ना तेजेर आमी तें गव्हर्मेंटाक सबमीट करतले आनी दॅट वील बी कन्वेड टू NCSM फॉर एनी changes if required, if at all required to be done. आणि फक्त तुम्ही मँग्रोव्स हें करपाक गेलो? हय, ही कमिटी फक्त मँग्रोव्जच व्हेरीफाय करपाक बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टायम आनी आमकां एखादो गरज पडटा जर जाय जाल्यार खंयचे ही एक्सेसिबल ना त्यो एरियेन सुद्दां विजीट केल्या शिवाय कन्फर्मेशन मेळना. सो ताका लागून हे एक्सक्लुझिवली मँग्रोव कमिटी अशी हें केल्ली गव्हर्मेंटान. आतां कोण कोण आसा तुमी कमिटीन नांवां? आतां कमिटीन आहा ते आमी 4 जाण मँग्रोव कमिटीन 4 जाण आहा. नॉर्थ गोवाक 2 जाण आहा, सावथ गोवाक आमी 2 जाण आसा. सावथ गोवाच्यो 4-5 एरियाज आयडेंटिफाय केल्या. तितली एक केपें येयले, दुसरें मागीर सालसेत आसा, काणकोण आसा, पोंडा आसा, अशें आनी एक आसा एरिया. सो अश्यो 5 एरिया आसात. पूण त्यो एरिया मातश्यो चड वास्ट आसा. केपें ही एरिया मातशी चड धाकटीशी, तितून कंप्लेनी व्हडल्यो अश्यो येना. पण आमी जें जाय पळय तें आतां सगळें व्हेरीफाय करून नोटींग केल्लें आसा. ताजे उपरांत मागीर आमी पळयतले फुडल्या विकान आतां केन्ना हें घेवंक जाय पळय तें. सो ह्या आतां पळय जितलें आमी ऑब्जर्वेशन नोट केल्लें आसा तें ऑब्जर्वेशन आमकां इन ब्लॅक एंड व्हायट सगळें हें करून रिपोर्ट प्रिपेर करूंक जाय, कितें करूंक जाय म्हणून मागीर आमकां इमिजिएट फाल्यां वचपाक जायना. गोंयांत 2-3 दीस उटंगाराची शिटकावणी. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोंय, महाराष्ट्रांत 1 सप्टेंबर मेरेन उटंगाराचो अदमास. कर्नाटक, केरळ मेरेन दर्या देगे लागसार दर्यांत पट्टो तयार जाल्ल्यान पावस दाटला. खात्याच्या आंकडेवारी प्रमाण गोंयांत मान्सून 80 इंचांक तेंकलो. सरासरी परस 2-2.5 इंच मायज. 10-12 दीस पावसान दडी मारिल्ली. अष्टमीक हाजीर. दिवसले वनमावळिंगेचे फायरिंग रेंजीचो खंय गांवच्या लोकांक धोको. गुळयो खंय उसळून गांवांत पावतात. गांवच्या लोकांकय लागतात म्हूण गोवा फॉरवर्डाच्या विजयान इशू काडला. सरकार आयकना जाल्यार खंय कोर्टांत चल्ले. मुख्यमंत्र्यान अष्टमीक नार्वे गेल्ले कडेन राखणे वणत बांदपाचें उतर दिलां. हांव अमेरिकेक वचून थायलँडाक वचून फायरिंग रेंजाचेर फायरिंग केल्लें. फायरिंग रेंजान बुलेटीची वेलोसिटी किल करपाची कॅपॅसिटी आसूंकूच जाय पडटा. इट इज नेसेसरी की बुलेट लागता ती वचून मरूंक जाय, ताजे फुडें ती बुलेट ट्रॅव्हल जावंक जायना. अश्यो बुलेटी जर अश्यो वयल्यान येवंक लागल्यो हवेंतल्यान आनी लोकांक लागूंक लागल्यो, म्हाका दिसता हें पुर्तुगेजाच्या तेंपान पसून जावंक नासलें. स्वतंत्र भारतान हें कशें जाता आनी तें पसून 60वे मुक्ती वर्साचे सुवाळे जेन्ना आमी मनयतात तेन्ना गोंयकारांक बुलेटी लागूंक लागल्यो. इमिजिएटली दर हे केसीचे कॉग्निझन्स कोर्ट आनी पुलीस घेना. हांव पुलिसेक 4 दीस दिता
4 दिसान जर पुलीस करना जाल्यार अराउंड 4 ते 5 तारीख सप्टेंबराच्या आमी कोर्ट हायकोर्ट मूव करतले, पब्लीक इंटरेस्ट लिटिगेशन मूव करतले आणि मेनकुरे गांव सेफ करतले. तेका बुलेट जेन्ना लागली न्हू तेन्ना तिका 8 दीस जाले ती वयताली हॉस्पिटलांत वयताली, ड्रेसिंग करतली येताली, रातची रडटाली, कितें करताली. ती मातेर भितर जालो म्हणून हांवें तिका म्हटलें कितें जालां हें म्हणपाक कितें येयलें आपल्याक खबर ना म्हणपाक लागली. तेका बुलेट भुरगीं चेडो येतो धाकटो पळय तो फुडें नासलो, तो त्याच टायमार फाटी गेलो. तशें म्हणजे हें जालें. जेन्ना हांवें कंप्लेंट मारली गडेकर साहेब आसलो तेका विचारलो, सर म्हटल्यार अशी कंप्लेंट करची कांयच एक्शन बी घेवना. तें सांगलें की पळय तो येयलो म्हाजे कडेन, म्हाज्या वांगडा भितर येयलो, हॉस्पिटलांत येयलो, सगळें पळयलें. पळयता जाल्यार एका जीएमसीन व्हरता म्हणपाक आपूण फाल्यां जीएमसीन येता जाल्यार पळयता एका बुलेट त्याच टायमार फायरिंग स्पॉट चालू आसलेलो. आनी तेच्या घोवान पळय घोव उमेश गांवकर तेणी स्वता म्हाका सांगलें की अरे पांयान बुलेट आसा. गोंयांतले फायरिंग रेंज ही आमच्या बिचोले तालुक्यांतल्या मावळिंगे ह्या गांवांत खूब गेल्या कितलेशीक वर्सां पासून फायरिंग रेंज ही अस्तित्वात आसा. अजुनूय ते फायरिंग रेंज करता आनी तूं म्हणटा तो विशय बरोबर आसा. फाटले फावटी म्हाज्या लक्षांत आयिल्लो की बरेचशे फावटी फायरिंग करता आसतना गुळी क्रॉस करून त्या विलेजींतल्या लोकांक कोणाक तरी लागल्याय बी लागपाचे चान्सीस आसा. ताका जो रिटेनिंग वॉल काडपाक जाय, तो रिटेनिंग वॉल जो आसा तो डेफिनेटली काडलो वयतलो जेणे करून फायरिंग रेंजींतल्यान गुळी लागता ती गांवांतल्या किंवा खंयच्याच मनशांक लागची न्ही. ताका कन्सर्न रिटेनिंग वॉल ही घेतली वयतली. वॉट एवर अजूनय तेच्या खातीर जी प्रिकॉशन्स कितें घेवपाक जाय ती होम डिपार्टमेंटा वतीन ती प्रिकॉशन्स घेतली वयतली. कोविड एसओपींक लायली चुट्टी. वेंचणुकेच्या बोवाळांत एसओपी शेणले. सभा रॅली आरोप प्रत्यारोपांचो कालो. जन आशिर्वाद यात्रेचेर आशिल्लो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पेडणे पावलो. येवकाराक पेडणेचो आमदार मंत्री बाबू ढोल ताशे घेवन हाजीर. एसओपीचें कितें काय विचारल्यार सगळ्यांनी खंय 2 डोस घेवचे. राणेची जन आशिर्वाद यात्रा काल वेंगुर्ले सोंपली. गोवा उत्तम प्रतिसाद चांगला. सर धन्यवाद. जो तळामळांतल्यान आयिल्लो लिडर आनी दीन दुबळ्याचो लिडर तशेंच ग्रासरूट लेवलाचो आज नारायण राणेचे जो सेंट्रल मिनिस्टर तेजें स्वागत करपाक आमचे कार्यकर्ते हांगासर आयिल्ले. कारण जनसंपर्क तेची जी यात्रा ही फुडें वचपाक ट्रेन जेन्ना तेणें एंट्री मारली आमच्या सासोलीन आमी तेंचे आमच्या कार्यकर्त्यांनी महिलांनी आमच्या आरती करून तेजें स्वागत केल्लें की फुडली वाटचाल तेका बीजेपीचें कार्य फुडें व्हरपाची एक ताकद महामारी चालू आसा आनी हयसर समाज सगळी कडेन लोकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी आसा. सोशल डिस्टन्सिंग पाळचें म्हणून सरकार कायदे करता. हे कायदे सर्वसामान्यांक राजकीय नेत्यान राजकीय पक्षाच्या लोकांक आसात ना. हे ऑलरेडी आमी हेजेर जो कोविडाचे महामारीक आमी कशा रितीन जो फेस करता तें सगळ्यांक खबर आसा. देशान कोणाकय कोणी आयलो तेका आडोवपाक जायना. ह्या कोविडा भितरल्यान कितलेशे इलेक्शनां जाली. आतां फुडलें सुद्दां इलेक्शन तें अशाच रितीन फुडें फेस करून वचपाक लोकशाही वाचोवपाक जाय आनी तेज्या भितरल्यान ही कोरोना महामारी आहा ती वाचोवपा खातीर प्रयत्न हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन 2 वॅक्सीन घेवचे नाजाल्यार आमकां खूब जिवाक त्रास आहा. आनी आमची जागृती आहा, बीजेपी पार्टीची जागृती आहा, कार्यकर्त्यांची जागृती आहा. जाता तितले बेगीन 2 वॅक्सीन घेतले. हो कसलोच कोविडाचो भंय ना. आनी हे पयलीं पासून समज एक क्लियर जाल्लें जाल्यार म्हाकाय दिसना की हेजे खातीर आमचो कोणी मनीस लॉस जावूं शकतालो. पण हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन ह्या प्रोग्रामा वयल्यान अपील करता की सगळ्यांनी जाता तितले बेगीन 2 डोस वॅक्सिनाचे घेवचे. देव बरें. अलीन कुठ्ठाळची कामां बारीकसाणीन पळयता आनी करून घेता. सर्गेस्त माथानीचो कासावली PHCचो प्रकल्प पुराय करूंक तिणें खंय खूब त्रास घेतल्यात. कोण कितें उलयता तें आपल्याक लागना. अलिनाचें काम तोखणायचें म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. कासावले PHCचें उक्तावण जालें. PHCंत खंय हॉस्पिटलाच्यो सुविधा आसात. खूब बरें दिसता की हांव मॅडम हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करता आसतना मॅडमीन हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपा खातीर ऑल द हेल्थ मिनिस्टर आनी हांव आसाच. ताच्या बरोबर मॅडम कंटिन्युअसली तिणी फॉलोअप करून एनी एंड एवरीथींग सिलेक्ट करपाक सुद्दां तिणी इनिशिएटीव घेतला. दॅट इज दर मातानीचो ड्रीम एक्चुअली आज फुलफील कंप्लीट जालो लोकां खातीरचो.
मॅडमीक प्रेज करपाक जाय आनी लोकांक बरें दिसपाक जाय म्हणून न्ही शी इज रियली डुईंग इट. दुसरो कोण कितें उलयता हें म्हाका हांव म्हाजो व्यू मांडटा, हांवें म्हजें मत मांडटा. आनी जेन्ना सरकार म्हणून ओवरऑल जेन्ना हांव पळयतां कोण आमदार कोण मंत्री कितें काम करता, कारण हांव जाणा मॅडम कशा पद्दतीची डेव्हलपमेंट आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेवस्थीत रित्या मायन्युटली करपाचें इंटेन्शन आसा. माविन आलिनाच्या वादाचेर मुख्यमंत्र्याचो नो कॉमेंट. तुमचो मंत्रिमंडळाचो मंत्री आनी जो प्रोटोकॉल मिनिस्टर आसा माविन गुदिनो तेणें पयर तिका म्हणलें हांगसर कांय डेव्हलपमेंट करूं ना, तेजेर तुका कितें म्हणपाचें. आनी ती एक शिफ्टिंग ऑफ द पंचायत आशिल्लें ते दिसा प्रोटोकॉल कमेंट करपाचो ना. आलिनाक सर्गेस्त माथानीचें कासावली PHCचें स्वप्न तडीक लागलें हाचें समाधान. I can say today that I have fulfilled one of the dreams of late Mathani Sahar. And I say that it is his dream because it was he who planned this project along with the consultant Shalini Saxena. As you must have seen, it is providing the people of Kortaling constituency and the neighboring villages with basic medical facilities and special facilities like the STEMI center, the trauma center. Besides the casualty, we have the dialysis room, we have the mammography room. I no longer look at this as a public health center. I almost consider it as a full-fledged hospital. And I have been promised by the Honorable Minister for Health, Shri Vishwajit Rane, that he will see that he provides specialists for every OPD. And I must thank both our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, and our Health Minister, Shri Vishwajit Rane, because they have gone out of their way to give Kasauli PHC all the medical infrastructure essential. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. हळडोणा PHCतलें हर्बल गार्डन थंयची बायोडायवर्सिटी कमिटी सांबाळूंक शकना म्हूण आमदार ग्लेनाक मान्य. 2020 मंत्री काब्रालान गार्डनाचें उक्तावण केल्लें. गार्डनांत वखदी झाडां सोडून नाका जोडपां वाडल्यांत. आयुर्वेदीक दोतोर खंय कांय झाडां वापरतात. सरकारान जबाबदारी दिल्यार गार्डन सांबाळपाची PHCची तयारी. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तांच्यांनी एक बायोडायवर्सिटी गार्डन आमचे हर्बल गार्डन हांगा आमचे प्रायमरी PHC प्रायमरी हेल्थ सेंटरान ह्याणेन घेतलेली फाटल्या पळय ऑलमोस्ट अबाउट सम टायम बॅक. कोण आमचो तो दिपक नायक पंच मेंबर आनी तो ती चेअरपर्सन आसा. आनी ताणें ती जबाबदारी घेतलेली आनी ते सगळे सांबाळपाचो म्हूण ताणें थारायल्लें तें. पूण ताका पासून आमची बायोडायवर्सिटी आमचो MS आसा मेंबर सेक्रेटरी सर्मोकडम प्रदीप सर्मोकडम ताका पासून ताका 30,000 तांच्यांनी ताका पयलो इन्स्टॉलमेंट दिल्लो आसा. आनी दुसरो इन्स्टॉलमेंट दिवपाक दिवं ना कित्याक ती खूब कंप्लेन जाले. मागीर आमी एक लेटर बरयलें बायोडायवर्सिटीक अशें कित्याक जाता. तांच्यांनी इन्क्वायरी बी केली आनी तांच्यांनी पळयलें की हांगा कसलेंच काम ताणें कांय करूं ना, पयशे म्हणूंक ना ते म्हणून. सो सेकंड इन्स्टॉलमेंट ताका पावपाक तांच्यांनी आडायलें तें. आनी त्या खातीर आतां आमचे मेंबर सेक्रेटरी आसा मिस्टर सामोकरान सांगलें की ते जबाबदारी दे वील गिव इट टू द प्रायमरी हेल्थ सेंटर डॉक्टर प्रितम नायक कडेन दितले आनी तेणी आतांच्या अंडर ते पळोवन घेतले दॅट दीस गार्डन इज प्रॉपरली रिइन्स्टेटेड. That's what we have a good area over here, and because I'm here as Ayurvedic doctor, we are here, and many people locally also they demanded like some garden should be there. Okay, so we thought of along with the biodiversity board they approached us saying that we'll do a institutional herbal garden. So we are doing it, but only thing because of the weeds over here, it is not looking in a proper shape as it should be. But some medicinal plants which are here, we are actually utilizing. People with patient with like swelling, arthritis, or with like cough and cold, I am advising them to take some plants here, grow here, or take plants and utilize. They are also utilizing. कोविडाची महामारी, वादळ आणि बुट्टी, शेतकारांचे सापूस हाल. सरकाराची मदत पावता तेन्ना पावता. साल्वादोर द मून टेनंट असोसिएशनान पर्वरीच्या शेतकारांक आपल्या फंडांतल्यान आदार केलो. साल्वादोर द मून टेनंट असोसिएशन हेंच्यांनी प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो की तेंच्यांनी 20,000 चेक जे टेनंट जे शेतकार आसा शेतकार भाव तेंचे तांकां तेंच्यांनी 20,000 चेक तांकां दिल्ले आसा.
जे तेंचे कडेन पयशे जे फाटल्या टेंडरींग करून तांकां जे पयशे तेंचे कडेन येयल्ले सो तेंच्यांनी ते डिस्ट्रीब्यूट केल्यात तेंच्या टेनल एसोसिएशन तेजे कमिटीर कोण तेंचे ते मेंबर्स आहा ते मेंबरांक तेंच्यांनी आयज डिस्ट्रिब्युशन केल्लें आसा तांचे जे फंड आसा तेजें डिस्ट्रिब्युशन ते तेच्या मेंबर्सांक करता जालां आसतलें गव्हर्मेंट सरकारी यंत्रणा करता मामलेदार ऑफिसांतल्यान जाता केन्ना शेजारी जे डॅमेज जाता तेन्ना सरकारी यंत्रणा येवन जे कितें डॅमेजीस आसता ते दिता पण असोसिएशन जेन्ना स्वताहून फुडाकार घेवन हें काम करता ते खरेंच तोखणाय करपा सारकें आसा शेतां पळयता आसतना आमी मानशां पळयल्या आमी आमचे दिवाळे बी पळयले आसतले कित्याक ह्या त्या सायडीन गेल्यार दिवाळे आमी थंय मानशां आसा थंय शेतां पुजता गळ्याक आसा इवन आमी वारी जी करताली म्हणजे मिरसांगो कांदे बी वयता पळय ते करता आसतना ते सुद्दां शेतान एक एकदां उदक वचून आमची ती गेल्ली वारी पिड्ड्यार जाताली पूण आमकां केन्ना कोणें नुकसान भरपाई दिवंक ना ते एक अशें एक एसोसिएशन आसा तेंच्यांनी फर्स्ट टायम एक डिसिजन घेतलें की बाबा हां शेतकाऱ्यांक कितें तरी मेळपाक जाय आनी म्हाका दिसता खरेंच म्हणजे एक फर्स्ट टायम अशें डिसिजन जाल्लें आसा त्या नंतर म्हाका सुद्दां बरं दिसलें की हांव फर्स्ट टायम आयकलां की अशें जावं शकता जशें एसोसिएशन आसा गोंयांत आसा ती जाल्लें ना पूण आमच्या पर्वरी भागात जे एसोसिएशन आहा तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता एसोसिएशनाक की जे स्टेप घेतला की खरेंच बरें घेतलें आहा भुरग्यांक शिक्षणाक जाय तो आदार दिवपाचें उतर थियेचो आमदार निळकंठ हळर्णकारान दिलां बरे मार्क घेतिल्ल्या 10वी आनी 12वीच्या भुरग्यांचो हळर्णकार चॅरिटेबल ट्रस्टान सत्कार केलो सुलक्षणा सावंताच्या हस्तुकी भोवमान जालो भुरग्यांनी आवडटा तेंच मळ आपणावचें म्हूण तिचो भुरग्यांक सल्लो भुरग्यांक शिक्षणा बद्दल मार्गदर्शन करता आमी मार्गदर्शन करपाक कोल्हापूर युनिव्हर्सिटीचे सुद्दां प्रोफेसर हाडटाले आनी असो तुमचो सहकार्य असो सपोर्ट आसलो जाय जाल्यार शिक्षण क्षेत्रांत तुमकां कितें जाय तुमकां सुविधा कशी जाय मार्गदर्शन कसलें जाय जाल्यार आमची संस्था तुमच्या बरोबर आसतली तुमकां जाय तो उपलब्ध करून दिवपाची तयारी आसतली जितलें सांगून तुमी हांगा मुद्दम करून गेल्यात म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं तुमकां आमकां माध्यम एकूच आसलो की आमचे भुरग्यां बरोबर शिक्षण क्षेत्रांत शिक्षणा खातीर इंटरॅक्शन जावचें म्हणून आमकां मुद्दम करून आमी प्रोग्राम केले ते सांगून तुमकां आउट ऑफ द कम्फर्ट झोन आमी खूब कम्फर्ट झोनात रावता आनी आमचें काम करता तशें न करता आउट ऑफ कम्फर्ट झोन येवन आमी काम करपाक जाय जाल्यारच आमी हें सगळें ह्यो 5 टिप्स सदांच याद दवरात फर्स्ट आमच्या आयुश्यांत आमी कन्सिस्टंट आसपाक जाय दुसरें सदांच आमी फोकस्ड आसपाक जाय तिसरें आमी अलर्ट आसपाक जाय अबाउट वॉटेवर थिंग्स वीच आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड फोर्थ आमची कंपनी जी आसा ती सदांच बरी आसपाक जाय आनी पांचवी गोश्ट म्हणजे वी हॅव टू बी ऑलवेज वर्किंग आउट ऑफ आवर कम्फर्टेबल झोन इतलें जर केलें जाल्यार खरेंच आमकां सक्सेसफूल जावच्या पेक्षा कोणूच आडोवंक शकना एक लक्षात दवरा प्रत्येक मनीस युनीक आसा एकलो सायंटिस्ट जालो म्हणून दुसरो सायंटिस्ट जावपाची गरज नासता एकलो आर्किटेक्ट जालो म्हणून दुसरोय आर्किटेक्ट जावपाची अशी गरज नासता वी आर अ मिक्सचर कळ्ळें न्ही आनी ताचे खातीर एक लक्षात दवरपाक जाय आमच्या कडेन जी कॅपॅसिटी आसा तेचेर आनी जी स्कील आसा ताचेर आमी बऱ्यांतलें बरें काम करप आमच्या आयुश्यात आसा आनी एक लक्षात दवरा फॉलो युअर पॅशन वाय कित्याक एक लक्षात दवरपाक जाय आमकां 20 ते 25 वर्सां मेरेन आमी एज्युकेशन घेता ताच्या उपरांत से सपोज आय बिलीव दॅट ह्युमन बींग कॅन लिव फॉर 100 इयर्स जाल्यार 75 वर्सां म्हज्या आयुश्याची फुडली बरी वचपाक जाय इट शूड बी अ हॅपी लिव्हिंग आनी ताचे खातीर एक लक्षात दवरपाक जाय आमी आवर चॉयस ऑफ द करियर फील्ड शूड बी द वन वीच फॉलोज माय पॅशन मगोचो फुडारी जीत आरोलकारान मांद्र्या स्पोर्ट्स अकादमीचें उतर दिलां राष्ट्रीय खेळां दिसा निमतान जिताची घोशणा हरमला सांव पेद्रो क्लबान घेतिल्ल्या फुटबॉल सर्तीच्या इनामां वितरण सुवाळ्यांत जीत उलयतालो मांद्र्या खंय खेळा मळार बरो टॅलंट आसा डायसर आसलेले आमचे फादर उर्डन आनी सगळे मान्यवर बोथ टीम्स आनी हांगा जमलेले सगळे फुटबॉल मोगी सगळ्यात पयलीं तुमकां सगळ्यांक हॅपी
स्पोर्ट्स नॅशनल डे रीच करता कित्याक आयज आमचो नॅशनल स्पोर्ट्स डे. तशेंच 6 फेब्रुवाराक हे एवरी टायम एक एग्जाम्पल दाखयता की स्पोर्ट्स म्हणल्यार कितें तें. आनी कॉंग्रॅच्युलेशन, बरे भशेन तुमी हो इव्हेंट घडोवन हाडला म्हणून. आनी खरेंच म्हाकाय खूब उमेद दिसली. हांगा येतात म्हाका अशें दिसलें की म्हाजें पार्टी फंक्शन कितें तरी चलता हें सगळें सेटअप पळोवन. सो थँक्यू वन्स अगेन. आयज स्पोर्ट्स नॅशनल स्पोर्ट्स डे दिसा म्हाका एक अनाउन्समेंट करपाची आसली आनी आयज बरीशी एक संदी मेळ्ळ्या. माझे ड्रीम आहा की एक स्पोर्ट्स अकॅडमी मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन स्टार्ट करपाची. आतां बेगिनात इलेक्शन्स आहा सो तेका लागून आमकां टायम ना, पूण म्हाजें कमिटमेंट आनी आयज अनाउन्स करता हांव की स्पोर्ट्स अकॅडमी ही 5 ऑलिंपिक गेम्स इन्क्लुडेड आसतले. तातूंत स्पोर्ट्स अकॅडमीन आमी गांवांतले बारीक बारीक भुरगे जे स्पोर्ट्सान फुडें सरतात आनी तांकां फेसिलिटीज मेळनात ते आमी उदरगत संस्थे तर्फे प्रोवायड करून दितले आनी ट्राय करतले की नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमकां आमच्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचे भुरगे पार्टिसिपेट जातले. सो प्रत्येक विलेजीन आमचे कोचिंग कॅम्प्स आसतले, परत कोचीस बेस्ट ऑफ बेस्ट कोचीस आसतले जेणे करून आमचे भुरगे आमचे गांवाचे हांगासले भुरगे इंटरनॅशनल लेवलाचेर नांव करतले. तशेंच सगळ्या पेरंट्सांकूय मागता की सगळ्या भुरग्यांक फ्रिडम दिवपाची. एज्युकेशन शिकोवंक जाय म्हणून तांकां जे जाय स्पोर्ट्स जाल्यार स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज जाल्यार कल्चरल एक्टिविटीज, एज्युकेशन जाल्यार एज्युकेशन, जे तांकां दिसता फुडें घडोवपाचें आनी तेंचें फ्युचर घडटलें तांकां फ्रिडम दिवपाचें. आनी आमचे जेन्ना स्पोर्ट्स अकॅडमी जातले तेंच्यांनी एडमिशन ते डेफिनेट घेवपाचें. इतलेंच सांगून दोन उतरां सोंपयल्यात. धन्यवाद. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.